लौकीक तू गेलो सकाळी जीएमसी, मुख्यमंत्री त्या टायमार थंय पावलो. व्हॉट डीड यू विटनेस? व्हॉट इज द सिच्युएशन? प्रमोद, जीएमसीचा सांगता आसतना जीएमसीन ह्यो दोन गजाली म्हाका सांगच्यो पडटल्यो. एक कोविड मॅनेजमेंट आनी दुसरे राजकारण. दोन्ही गजाली म्हाका पळोवपाक मेळ्ळ्यो हांगसर जीएमसीन. जेन्ना हांव सिनियर वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार पवारी वांगडा भितर गेलो, आमकां कोविड वार्डाच्या तोंडा पर्यंत वचपाक अलावड नासलें. पण पेशंट आमकां डायरेक्ट दिसताले कशे जमनीर न्हिदले, कशी परिस्थिती आहा. म्हणजे एक्चुअली वाट काडून मदल्यान वयचें पडटा. जर सीएम जेन्ना भितर गेले, आयज कोविड वार्ड विजीट केला, दोन पेशंटां जमनीर न्हिदल्या, तेच्या मदल्यान वाट काडून वयचें पडटा. दोन स्ट्रेचर वाटेर दवरल्या, तेजेर दोन पेशंट आहा, तेच्या मदल्यान वाट काडून वयता, अशी परिस्थिती आहा. दुसरें आयज कितें जालें तें आयज सीएम म्हणजे आमी हे पळयलें, सोशल मिडियाचेर खूब पळयताले की रात जाली की आमकां वॉट्सएपार फोनूय येताले, लोकांकूय येताले, सोशल मिडियाचेर पोस्ट येताले की ऑक्सिजन सोंपला आनी ह्या वार्डान आमच्या पेशंटाक ऑक्सिजन जाय म्हणून. आनी मागीर तेजें कम्युनिकेशन म्हणजे सगळ्यांक ते स्प्रेड जाताले. सीएमान मुद्दम म्हणून विजीट केली आनी पयलें. आनी भायर येवन जेन्ना आमी ताका विचारलें की बाबा, म्हणजे पेशंट्साचे रिलेटिव्ह सुद्दां सीएमा कडेन उलयतना आमी पळयलें की कितें प्रॉब्लेम जाता, ऑक्सिजन कसो सोंपता तो सांगता तो. आनी जेन्ना सीएम भायर येयलो तेन्ना हांवें विचारलें बाबा कितें नोटीस केलें तेणें भितर. तो म्हणपाक लागलो ऑक्सिजन स्टॉक आमकां, म्हणजे पिक्चर मातशें वेगळें आहा, ऑक्सिजन सप्लाय सारको आहा म्हणटा तो. पण पेशंटा पर्यंत पावना. जीएमसीच्या दारान सिलिंडर आहा पण तो पेशंटा मेरेन पावना. म्हणजे विचित्र अशी सिच्युएशन म्हाका दिसली सांगता ते पळोवन, की ऑक्सिजन आहा, सिलिंडर आहा, पेशंटाक एका सिलिंडर जाय पण तो तेच्या मेरेन पावना. अशें सीएमान सांगलें. कितें तरी मिसमॅनेजमेंट जाता म्हणून सांगलें. तेणी ते खूब ऑक्सिजन सप्लाय करतात तेजेरूय ते उलयले की तो सारको हे करिना. थंय तेणी सांगता आसतना सांगलें खंय डिले जो 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट घेवन आहा जीएमसीन, तेणी ही जी आमची पायपलायन आसली, म्हणजे पायपलायन सप्लाय आसलो ओल्ड सिस्टम जी आहा पळय न्हू, तेजेरूय काम करपाक जाय आसलें. आतां हात वयर करपाक शकना खूब ऑक्सिजन, ह्यो गजाली सांगल्यो. आनी मिसमॅनेजमेंट जाता की मिसमॅनेजमेंट तेजें म्हणणें आसलें की सिलिंडर त्या हेजे पर्यंत पेशंटा पर्यंत पावना. तेजेर आतां सीएम हांगसर बसला मिटींग घेवपाक की सिलिंडर जे पेशंटाक खंयचे सिलिंडर जाय पडलो जाल्यार तो बाबा कोणी व्हरोन ताका भितर वार्डान दिवप, कोणाचो सिलिंडर. हे मिटींग आतां सीएम हांगसर घेवपाक बसला अशें आमकां सांगलां. दुसरी गजाल की येस, गो अहेड. ऑक्सिजन हेजी प्रमोद. या, गो अहेड लौकीक. ओके. दुसरी गजाल प्रमोद, मिसमॅनेजमेंट सांगता आसतना हांगासर विश्वजीत राणे नासले. हे सगल्यो गजाली सांगता आसतना विश्वजीत राणे दिसना. आतां जी मिटींग भितर चालू आहा तितूंतलें राजकारण सांगता न्हू प्रमोद. आतां हांगसर हेल्थ म्हणजे जीएमसीन मिटींग चालू आहा, पण विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आहात ते सकाळी सीएमाचो स्टेटमेंट जालो, तेजे उपरांत विश्वजिताचो स्टेटमेंट जालो. विश्वजितान खुबश्यो गजाली आयज फर्स्ट टायम हे केल्यो, जाहीर केल्यो की कसो कितें प्रॉब्लेम. इतले दीस उलयनासले, इतले दीस सांगताले ऑक्सिजन सप्लाय सारको जाता म्हणून, ऑक्सिजन सप्लाय खातीर आजून एकूच डेथ जावना म्हणून अशें सांगताले. पण आयज विश्वजितान खुबश्यो गजाली ओपन केल्यो कॅमेराचेर उलयता आसतना. तेजे उपरांत सांजची ही मिटींग हांगसर चल्ल्या. तेच बरोबर दुसरे राजकारणाची गजाल उलयता जाल्यार बाबूश मोन्सेरात जे पणजेचे आमदार आहा, तेणी फाटले फावटी स्टेटमेंट केलो विश्वजिताच्या कामाचेर. आयजूय तेणी स्टेटमेंट केला. तो इतलें सांगता सीएमान जर आतां काम स्टार्ट केलां, जीएमसीच्या हातीन घेतलात जाल्यार ऑफिशियली तो डिपार्टमेंटाचो चार्जूय घेया. म्हणजे एके वटेन कोविड मॅनेजमेंट थंय प्रॉब्लेम आहा, थंय सारकें जायना. दुसरे वटेन ही राजकारणां पॉलिटिकल लेवलाचेर चल्ल्या. म्हणजे दोन वेगळ्यो गजाली, पण त्रास हेजे डायरेक्ट लोकांक जाता. प्रमोद. लौकीक, आतां जी मिटींग चल्ल्या थंय हेल्थ मिनिस्टर ना, फक्त मुख्यमंत्रीच आसा. गव्हर्नमेंट म्हणजे जीएमसीचे जे कन्सर्न स्टाफ जाय ते आहा, पण हेल्थ मिनिस्टर हांगसर भितर ना. आमकां जे पद्दतीन सांगला तेजी गाडी हांगसर ना आनी जे आमकां मनीस हांगसर मेळ्ळे ते हांगसर हेल्थ मिनिस्टर भितर ना. सीएम डायरेक्ट ही मिटींग चॅर करता. हे सगळें चित्र पळयल्यार अशें दिसता की सगळो आमी जर हे पळयलो, ट्रॅक केले सगळ्यो फाटल्यो गजाली जाल्यार विश्वजिताची CNN वयली इंटरव्यू आनी थंय तेणी जे उलयल्ले तेजे उपरांत सीएम हांगसर खूबश्यो फावटी एकटो येतालो. विश्वजीत म्हणून हेल्थ मिनिस्टर तो येतात हांगसर आनी तेंचें कम्युनिकेशन एकामेका कडेन हें स्पश्ट जाता. आयज एक आमी परत विचारताले प्रश्न की तुमचे मदीं कम्युनिकेशन, तुमचे मदीं कॉन्फ्लिक्ट्स आहा त्यो प्रॉब्लेम करता काय म्हणून. आयज त्यो उघड दिसल्यो. आनी अशें दिसता म्हाका की हेजो परिणाम म्हणून कितें तरी पॉलिटिकल डेव्हलपमेंटूय फुडल्या येता त्या वेळार दिसपाक शकता, जे पद्दतीन बाबूश उलयता.
पॉलिटिकल डेव्हलपमेंटूच जावपाक शकता, पण ह्याचो सगळो ह्या सगळ्या घडामोडींचो त्रास हेंचे कम्युनिकेशन गॅप आसूं, हेंचे पॉलिटिकल रायवली आसूं, हेचो सगळो त्रास ह्या लोकांचे जे हांगासर ट्रिटमेंट घेता त्या पेशंटांक जाता. म्हाका एकच गजाल हांगा सांगचेशी दिसता आनी लौकिकान जी वस्तुस्थिती सांगली त्या वस्तुस्थितीक धरून सांगचेशी दिसता की तुमचें राजकारण गेलें खड्ड्यांत. हांगा दर दिसाक 50 ते 70 गोंयकारांचो जीव वता आनी हे आजकाल न्ही, फाटली 15 दीस चालू आसा. तुमचें राजकारणय 15 दीस चालू आसा, गोंयकार सफर जाता आनी फायनली 15 दिसांनी कोणाचे तरी तकलेक उजवाड पडटा की ऑक्सिजन जीएमसीक पावता पूण तो पेशंटाक म्हऱ्याक पावना म्हण. जाल्यार हाज्याकी चड शेमफूल लज्जास्पद गजाल ना. आनी एडमिनिस्ट्रेशन कशें चल्लां हाचो हाज्याकी म्हाका दिसता किळसवाणो पुरावो आनी गोंयकाराक कांय नाका की 15 दिसां उपरांत गोंयकार 50 पर डे मरपाक लागतकीर एक साक्षात्कार जाता की ऑक्सिजन जीएमसीक पावता पूण तो पेशंटा म्हऱ्याक पावना म्हण. हें कितें चल्लां? ही कसली फकाणां चल्ल्यांत? आनी गोंयकाराचो जीव इतलो सवाय जाला काय कितें?